Gesù le adoriamo, mozo tu ci maguganga, al coro tu sapso besaci, doir bagoi coro samci, doir bagoi coro samci. Tu Gesù ci le adoriamo. Somesta circa tu dici. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, हे सकाळच्या दिसाक ह्या आल्तारा भोंवतणी एकठांय जावन देवाक आमी कितें दिन वाचूया सगळे तेचे बरेपणा पासत. ह्या दिसांनी काल आयज भरपूर पावस तामिळनाडू वाठारांत, चेन्नय वाठारांत बुट्टी येवन जायतो लोक तांकां खूब नुकसाण जालां. मागुया थंयच्या लोकां पासत तांची देवान काकूट करूंक. तशेंच मागुया मिसांत मिसाची इंतेसांवां जुआंव कार्लोस एस्ट्रोसियो आनी रोजी डिसोजा ह्या आमच्या भावा भयणां पासत सर्गींच्या बापान तांकां सासणाची सवस्काय फाव करूं. आज आमची भयण ब्रेंडा पेरेरा आपलो वाडदीस संभ्रमता, तिजेय पासत हे मिसांत मागुया. आनी आमची मागणी फळादीक जावंक आमी असोक पातकी वळखून देवाची आनी एकामेकाची भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच संकवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदविदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोरपदविदार देवा आमचे कोणवाळे बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सनवायच्या पुस्तकाची सुरवात. प्रितीच्या नितीदारानो, नितीचो मोग करात. सुरेस्परा विशीं तुमची चिंतना प्रमाणीकपणान सुचयलेली जावं दी. साद्या खालसान ताका सोदात, कित्याक ताची परिक्षा करिनात तांकां तो मेळटा.
आनी ताचो विस्वास सोडिना तांकां तो आपली ओलोक दिता. कोटी चिंतना मनशाक देवा सोदशिल्लीं पयस काडटा आनी सोर पदवेक कोसक लायता तेन्ना ती पिश्यांक पयस कोत्ता. कोरेंच जानवाय केन्नाच कोट्या ओतम्यांत रिगची ना आनी पातकाक लोबदोलेले कुडींत ती तिकाण कोचची ना. कित्याक आमकां शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो दोंग्यां सोडशिल्लो खोड सोदता आनी वायटव्या चिंतनान तावन पयस रावता. खोटेपण दिश्टी पडटच तो फाटीं सोदता. जाणवायेचो आत्मो मनशाक बोलेपणान वागयता, तोरी निंदा कोत्तोल्यांक ती बोगसूंची ना. कित्याक ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तें देव पळयता. खरेपणीन तो ताच्या काळजाचो ताव घेता आनी तो उलयता तें आयकता. कित्याक सोरेस्पराच्या आत्म्यान आख्खी प्रितूम बोल्ल्या आनी जो सगळें सांबाळटा तो दर एके उचाललें उतर जाणा. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोरेस्परा. सगळीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोरेस्परा. सोरेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतलीं चिंतना पयस तावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोरेस्परा. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सोरेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जानवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. सबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोरेस्परा. तुज्या आत्म्या कडचो खूंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुजे मुखावेलो खूंय म्हूण पळून लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसा थंय. नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. सबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोरेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून अस्तंते वाटेन बिरात सोदून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका घोट धरता. सबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोरेस्परा. उद्गार. सगळीं उबी रावया. Sorbespora Zoizo, Sorbespora Zoizo, Sorbespora, Sorbespora, Sorbespora Zoizo. चिकचिकतोल्यात तारांपोरी प्रित्वे तुमी परजळटल्यात. तुमचे जिविताचे उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sorbespora Zoizo, Sorbespora Zoizo, Sorbespora, Sorbespora, Sorbespora Zoizo. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक पळय. वायट देखी येवच्योच नात अशें जावं नजो, पूण जे मनशा उद्देशी त्यो येतीत ताचें कोटा. हे सुपुर्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलेले परोस ताच्या गोळ्याक दांत्याचें पेड बांदून
ताका दर्यांत उडयतलो जाल्यार ताका उदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय दवरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर आनी तो तिची दूख धरीत जाल्यार ताका बोगस. आनी तो तुजे दिसाक 7 पावटी चूक करीत जाल्यार 7 पावटीन तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूंचो. धर्मदूतांनी सुमयाक म्हळें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सुमयान म्हळें, सांसवांचे कोणे येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटून दर्यांत वचून उबें जा. अशें हे तुतीच्या झाडाक तुमच्यान मोडूंक जातें आनी तें तुमचें आयकतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. Misericordes sicut pater, बापा सारकी काकूत्सार. इयर ऑफ मर्सी ह्या वर्साक पाप साहेबान हे पत्रक काडिल्लें. बापा सारकी काकूत्सार, मर्सीफूल लायक द फादर. भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबीक जिवितान, आमच्या समुदायांनी आमी नजर मारल्यार कसलो तरी कॅन्सराचो पिळा रोग जाल्लो दिसता. संबंदां विशीं, our relationships with one another as husband and wife, आवय बापूय आनी भुरगीं, शेजारी शेजारी, वाड्यांतलीं भाव भयणां, strained relationships, बोगसणे म्हणटात ते ना. परतेन जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा तरेतरेची दुस्मानकायो. पयले सुवातेर एकामेकाच्यो खबरो, एकामेकाच्यो चाळयो, जायते फावटी जायतें कितें घडून सांगप, spreading false rumors about people. जायते फावटी घडून सांगप, कुकिंग म्हणलें अशें घडून सांगप. थोडे फावटी टू मेक इट इंट्रस्टींग एंड स्पायसी दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करप. तिसरे सुवातेर जोमे करप. आनी बूक करून आतां एलिसांव लागीं पावल्यान असले जोमे जातले. कितें करूं? एक पार्टीचो मनीस आनी उमेदवार दुसऱ्याचेर उलयतलो, तांकां तासतले. भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां कितें सांगता? बोगस. तुजे भावाक, तुजे भयणीक चूक करीत जाल्यार बोगस. दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो म्हणून तुवें ताका भोगसूंचो. दिसाक 7 पावटी. मातयेवाच्या शुभ वर्तमान आमकां मेळटा, पिद्रू म्हणटा कितले पावटी भोगसूंचो? 7 पावटी लेगून. आनी जेजू म्हणटा 7 पावटी न्हय पेद्रू, 70 पावटी 7. आनी एका एका क्रिस्ती मनशाचे खेरीत आपोवणी. एवरी क्रिश्चन, प्रत्येक क्रिस्तांव, बाबा भयणीनो, वी नीड टू बी जेंटल, वी नीड टू बी humble, and we need to be charitable. We need to be gentle. आमी मधुर जावंक जाय.
आमी जेजू जे काळजाचो तेज करताना म्हणटा जेजू मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट, मधुर काळजाचो जेजू आमकां कितें सांगता, एकामेकाक मान दिवंक, एकामेकाक रेस्पेद दिवंक, ताची फॉल्ट्स एंड फेल्युअर्स चोयनूय पूण ताचें सगळें आशिल्लें बरेपण एका क्रिस्ती मनशान पळोवंक जाय आनी बोगसूंक जाय. प्रत्येक मनशा सगळें ह्युमिलिटी कालतिकाय हांवूच अर्दें फुलोवन न्हय, प्राउड एंड एडमंट मेंटॅलिटी आसता ती सोडून दिवन कालतिकाय आपणावंक जेजू आमकां आपयता. जायते फावटी हांव सांगता तेंच खरें. एडमंट मेंटॅलिटी. Jesus invites us to be humble. Jesus invites us to be charitable. जेजूचो पोरमोल, जेजूच्या मोगाचो पोरमोल आमी दुसऱ्यांक शिंपडावंक जाय. भोव करून आमचेर चुकतेल्या आमच्या भाव भयणांक आयज हे मिसांत वांटो घेता आसतना तेच जेजू लागीं आमकां मागुया. क्रिश्चियन जेंटलनेस, Christian humility and Christian charity is above all else. सगळे समर्पणा परस, सगळे योजना परस आमी हे मनान दवरूंक जाय. एकामेकाक बोगसणें, एकामेकाक दया, एकामेकाक काकूत, बापा सारकी काकूत सार जावंक हे मिसांत मागुया. भेटयता ही आमची दाना. हे भेटून मेळार आमी गायन गावया. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या आदाराचें बलिदान आपल्या मनान आनी वयणेक आमच्या याके पवित्र सोयीच्या सवादाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोवमोगाळ बापा, हे बलिदानान तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक समजूंक आनी दोळ्यार काळजाची जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय.
उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात म्हजे रगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबर्ताचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळचोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या भाव भयणाची काकलो दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई भाग्योन झुजे तिच्या बुद्धीच्या संगाती भाग्योन दोन गुतां आनी सर काळीन तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन बांबडीनो आमचे बसत कुर्सार मरून जिवन जाल्लो जेजू आमकां भक्षण्यांची देख दिता आपल्या जेवणान पोसता हे आपचे मागणें आमी करतना आमी एकामेकाक बक्षूंक आमकां उलो मागता तो जेजून शिकयलेले मागणी म्हणून बापा भाशेन काकुसार जावंक बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोष्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणें सर्वेश्वरा सर्वायटंतले आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन चांगली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया
देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. खुर्सार मरतना सगल्यांक बक्षणें दिल्लो जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. ताच्या जेवणांत वांटो घेवन बक्षण्याची मनशां जावंक फुडें सोदतलीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावार्थाचे दोळे हे आमी गायन गावुया. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना. D5 40 आणि 9. D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू, तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुगी जेजू, तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. दिसता तो व्हडलो, दिसता धामो सोरो, शोधांव जेजूची कूड, ताचे जिवेर ओगो. दिसता तो व्हडलो, दिसता धामो सोरो, शोधांव जेजूची कूड, ताचे जिवेर ओगो. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू, तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. हे जेवणा वरवीं आमकां फाव जाल्लें तें सर्गीचें बोड खरें मनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर तोगच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमचे काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. रुजारी सायबिणी T40 आणि 2 पान 222. T42 पेज 222. Rusa